गोंयांत नाफ्ता जहाजा वयल्यान बोवाळ चालू आसतना केन्नाच मंत्री मिलिंद नायकान आवाज केलो ना, केन्ना आंदोलन केलें ना, मात आतां बोवाळ घालून लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान पणजेन पत्रकार परिशद घेवन केला. मंत्री मिलिंद नायकच नाफ्ता जहाज मुरगांव बंदराचेर हाडपाक जबाबदार आसा. ताचो प्रयत्न फशिल्ल्यान तांणी आतां लोकांक घेवन बोवाळ करपाक सुरवात केल्या असोय आरोप संकल्प आमोणकारान केला. आमी तेन्ना सुद्दां प्रेस कॉन्फरन्सान फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ले तेन्ना गिरीशान आमच्या अध्यक्षान सांगलेलें की गव्हर्मेंटाचो प्लॅन आसा गणेश बेंजो प्लास्टान ही नाफ्ता स्टोर करपाचें. आनी तेन्ना सुद्दां आमी तेजेर ऑब्जेक्शन रेज केलेलें कितें गणेश बेंजो प्लास्टान ती नाफ्ता दवरची न्हू, कित्याक ते डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आसा आनी थंय खूब रिस्क आसा आनी जी टँक आसा ती टँक सुद्दां तितली केपेबल ना, सुटेबल ना, वायबल ना ते नाफ्ता स्टोर करपाक लागून. थंयचो स्थानीक आमदार मिलिंद नायक जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा, फक्त एक नाटक करपाक लागून, नाटकां करपाक लागून थोडे आपल्या सपोर्टरांक घेवन ते गणेश बेंजो प्लास्टा कडेन गेलो आनी म्हणपाक लागलो की बाबा आपूण गणेश बेंजो प्लास्टान हे नाफ्ता स्टोर करपाक दिवपा ना. ऑलरेडी नाफ्ता 4:40 स्टार्ट जाल्लेली पंपींग करपाक, जे ताका खबर सुद्दां आसलेलें. फक्त लोकांची दिशाभूल करपाक लागून आनी हे नाटक करपाक लागून तेणें स्टंट केलो कित्याक आपूण नाफ्ता थंयसर स्टोर करपाक दिवपा ना. हेन पयलीं मिलिंद नायकान ह्या इशूआचेर नाफ्ताच्या बद्दल कांयच उलोवं नासलो. एक सुद्दां आजून पर्यंत तेजें खंयचरूच स्टेटमेंट ना. फक्त ताणें एक स्टेटमेंट केलेलो पयलीं, त्या बोटीन नाफ्ता ना, त्या बोटीन स्लज आसा म्हणून. हो एकूच तेजो स्टेटमेंट आसलेलो. आनी हो स्टेटमेंट तेन्ना ताणें कित्याक लागून केल्लो, जेन्ना ताका बेनिफीट मेळटालें, कित्याक बोट ताणें हाडलेल्या कारणान ताका खबर आसलेलो जे ताणें डील केलेलें 1 करोडाचो नाफ्ता, 15 करोडाचो नाफ्ता जो त्या बोटीन आसलेलो तो 1 करोडाक आपल्यान ताणें डील केलेलो. आनी जेन्ना 1 करोडाक डील केला तेन्ना ताणें हो स्टेटमेंट केलो की ताजे भितर स्लज आसा म्हणून. आनी आतां सडनली कालच्यान तो मारपाक लागला की ताजे भितर नाफ्ता आसा म्हणून. आयज जेन्ना ताका बेनिफीट मेळना अशें दिसलें आनी ताच्या हाती भायर जेन्ना हें गेलां सगळें, जाल्यार ताका आयज खंयसून तरी जागो जावन तो आतां स्वता म्हणटा की ताजे भितर नाफ्ता आसा म्हणून. आयज पर्यंत मिलिंद नायकान एमपीडीन इतले हिजार्डस एक्टिविटी चलता, डेंजरस एक्टिविटी चलता, बट आयज पर्यंत केन्ना ताणें खंयच्याच एक्टिविटीक ताणें ऑब्जेक्ट करूं ना. इवन ह्या बोटीक नुसी नलिनी नाफ्ताची बोट जी ताका सुद्दां ताणें ऑब्जेक्ट करूं नासलें. फक्त ती आतां हाती भायर गेला म्हणून तो ऑब्जेक्ट करता. कोल एक्टिविटीज चल्ला जो लोकांक ते इतलो त्रास जाता. कोल ट्रान्सपोर्टेशन चल्ला बाय रोड. अमोनिया येदी व्हडली तो टँक आसा इतली डेंजरस आसा, तेजेर तो कांय उलयना. जे अमोनिया ट्रान्सपोर्ट जाता बाय रोड डेन्सली पॉप्युलेटेड एरियांसून जाता आनी त्यो बीन इल्लिगल कित्याक म्हणटा, कित्याक कायद्या प्रमाणे अमोनिया आसा ती 28 डिग्रीसाचेर टेम्परेचराचेर मेंटेन करून व्हरची पडटा. बट इल्लिगली ट्रान्सपोर्ट, बट आयज कांयच ऑब्जेक्ट करना. कित्याक ऑब्जेक्ट करना, कित्याक ह्या सगळ्या वेव्हारांसून ताका वेल्थ मेळटा, ताका पयसो मेळटा, ताका कमिशन मेळटा आनी तो स्वता इनवॉल्ड आसा ह्या सगळ्या एक्टिविटिजा भितर. मंत्री मिलिंद नायकान मुखेलमंत्र्याचेर केल्लें वक्तव्य लोकांचें मनोरंजन करपा सारकेंच आसा. मंत्र्याक मुखेलमंत्री किंमत दिना जाल्यार तो मंत्रिमंडळांत कित्याक रावला. तांणी मंत्रीपदाचो राजिनामो दिवचो अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. आनी 2 दीस जालो हो ड्रामा स्टार्ट जाल्लो आसा. हो ड्रामा कसो, तूं आपल्याक मारलेल्या भशेन कर, आपूण दुखलेल्या भशेन करता. आयज 11 डिसेंबराक मिलिंद नायकान सांगलेलें दॅट सीएमान आपल्याक एश्युअर्ड केला ती नाफ्ता बोट आसा ती मुर्मुगांव पोर्टान आपूण हाडपाना, आपूण भायर डीप सियान ती खाली करतलो म्हणून. काल मिलिंद म्हणटा सीएम आपल्या विशेशाच्या अगेन्स्ट गेलो, आपल्याक एक सिंगल मिटिंगेक आफोवना डिसिजन घेताना. आनी आयज आपूण रस्त्यार देंवला लोकांक घेवन कित्याक आपल्याक हे नाफ्ता गणेश बेंजो प्लास्टान नाका म्हणून. तूं एक कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, एक तूं रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा एका कॉन्स्टिट्युन्सीचो,
आनी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना लोकांचें संकट येता आनी तुजो स्वताचो गव्हर्मेंट जर तुजो आयकना जाल्यार ऑन मोरल ग्रावंड यू शूड रिजायन फ्रॉम युअर मिनिस्ट्री. नाजाल्यार खंय तरी अशें दिसता कित्याक CM तेजें आयकना, कित्याक CMाक दिसता तो इनकेपेबल या तेजें खंय तरी इनवॉल्वमेंट आसा. आनी अशें तर CMाक दिसता जाल्यार CMान ताका ताबडतोब मिनिस्ट्रीसून ड्रॉप करपाचो. आनी जर दोगूय जाण तोवूय जर रिजायन जायना आनी CMूय जर ताका काडिना पोस्टांसून जाल्यार ह्या लोकांक सारकें कळटलें कितें ही बाबा दोगांची मिली भगत म्हणून आनी हे दोग जाण एकामेकाचे हात धरून आसा आनी ही सगळीं नाटकां म्हणून. नाफ्ता जहाज गोंयांत पावला ताचेर चोराकच चवकशी करपाचो गोंय सरकारान आदेश दिल्ल्यान सरकार ह्या प्रकरणांत गंभीर आसा काय ना हें दाखोवन दिलां अशें आमोणकार म्हणटा. पूण फर्स्ट चेअरमॅनाचेर FIR घालतलो म्हणून आयज पर्यंत चेअरमॅनाचेर FIR न्हू कांयच जाल्लेलें ना. वयल्यान इन्व्हेस्टिगेशन काडून कोणाक दिला? DG शिपींगाच्या अंडर MPT येता, चेअरमॅन येता DG शिपींगाच्या अंडर. आयज ज्यांच्या मनशाच्या अगेन्स्ट तूं FIR घालपाक सोदतालो आयज तेंच्या हातीन तूं इन्व्हेस्टिगेशन दिता. हे खंय तरी चुकीची गजाल आसा आनी हे फक्त लोकांची दिशाभूल करपाक लागून हो सगळो स्टेप्स घेतलेलो आसलो. बोट हाडपाक हांगा पावपाक जर कोण कारणीभूत आसा जाल्यार ती DG शिपींगूच आसा. DG शिपींगाचेर परमिशनाचेर MPTच्या परमिशनाचेर आयज ती बोट हांगा पावलेली आसा. आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागून CM कोणाच्या हातीन दिता? ज्यांच्यांनी चोरी केला, जे चोर आसा तेंच्या हातीन दिता DG शिपींगा कडेन. DG शिपींग वी ऑब्जेक्ट गिवींग दीस केस टू DG शिपींग. आमचो जो डिमांड पयलींसून आसा, जो आमच्या पार्टी प्रेजिडेंटान केलेलो, जो आमी प्रायम मिनिस्टराक बसयलेलो बरयलेले, ही फक्त इन्व्हेस्टिगेशन जावचे हे DIA कडसून जावचे, हे NIA कडसून जावचे म्हणून. हे फक्त आपले हात धुवपाक, आपले आंग दाखोवचे न्हू म्हणून हे काडटा आनी ते चोरांच्या हातीन दिवपाक सोदता DG शिपींगा कडेन. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन नाफ्ता आशिल्लें जहाज गोंयांत हाडला त्या संबंदी चवकशी करपाची मागणी केल्ली. ताचेर आजून सरकार वगी कित्याक? मंत्री मिलिंद नायक हातूंत ना जाल्यार मुखेलमंत्र्याक तांणी चवकशी करपा खातीर दबाव कित्याक हाडलो ना अशें संकल्प आमोणकार म्हणटा. गोंय सरकार आनी मंत्री मिलिंद नायकाक ह्या प्रकरणाची चवकशी जावची अशें दिसता जाल्यार तांणी काँग्रेसीन सुचयल्ल्या चवकशी यंत्रणां कडल्यान चवकशी करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. आमच्या प्रेजिडेंटान गिरीशान प्रायम मिनिस्टराक लेटर सुद्दां बरयलेलें कितें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें थ्रू DIA डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी नाजाल्यार NIA कडसून नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी कडसून. आयज पर्यंत तेजेर तें जावना. आयज गरज आसा हे इन्व्हेस्टिगेशनाची, कित्याक आयच्या गोंयच्या जनतेक मुर्मुगांवच्या लोकांक कळोंक जाय ही बोट पाकिस्तानासून गोंयांत पावली कशी, ही बोट कोणेन हाडली, ह्या बोटीन कार्गो कसलो आसलेलो आनी कितलो कार्गो आसलेलो भितर. हो कार्गो जो हाडला, ही बोट जी येयला ती लिगली येयला, हो जो कार्गो हाडला तो लिगली कार्गो हाडला पाकिस्तानसून. ह्या कार्गोचो ड्युटी पे केलेली काय ना, हेजे डॉक्युमेंट लिगल आसा काय ना, हे लोकांक आयज कळपाची गरज आसा. आनी गव्हर्मेंट शूड डिक्लेअर इट बिफोर क्लियरींग. कित्याक गव्हर्मेंट आतां इतलो फास्ट ती नाफ्ता खाली करपाक लागला, बोर्ड क्लियर करपाक सोदता. हे क्लियर करच्या पयलीं लोकांक कळोंक जाय बाबा हे बोटीच्या बद्दल हेजें अस्तित्व कितें, बोटीचें बॅकग्रावंड कितें काय म्हणून. गव्हर्मेंट कॅनॉट जस्ट वॉश इट हँड आनी डिस्पोज दीस वेसल एंड द नाफ्ता एज सून एज पॉसिबल. दॅट इज वॉट दॅट ऑल आर ट्रायंग टू डू. डिमांड करता हो जो मिलिंद नायक आसा, कितें ही इज अ मास्टर मायंड ही बोट गोंयांत हाडपाक लागून, MPTचेर हाडपाक लागून. आनी हेजेर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. आनी तशेंच आमी CMा कडेन मागता कितें लोकांक, गोंयच्या जनतेक तूं दिशाभूल करनाका लोकांची. डोंट टेक पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट टू नो वॉट इज द एक्झॅक्ट बॅकग्रावंड. हे सगळें जालां हेच्या फाटल्यान बॅकग्रावंड कितें, खंयचो मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा ही बोट हाडपाक लागून, हो म्हाल हाडपाक लागून, हेच्या फाटल्यान हेंचो हेतू कितें आसलेलो. आनी आयज ही बोट रिफ्लोट करून नाफ्ता काडून सगळे
सेटल करपाक सोदता ते जावचेत तेज्या बद्दल लोकांक हेजे फाटलो रियलिटी कळोंक जाय हो आमचो डिमांड आसा आनी तेज्या लागून प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन फ्री एंड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावच्याक लागून आमी परत एकदां मागता DIA नाजाल्यार NIA कडसून हें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें